बंद दवरला गिरीशान. तो आनी खंय तो फेस करतलो, कोणाक फेस करतलो तो? 10 दीस जाले फोन बंद आसा हेजो. कोविड झालं कितें कोविड जालो फोन बंद. मेयर आम्ही उदय हे सांगू शकता की ॲटलिस्ट येणाऱ्या इलेक्शन तू इंडिपेंडंटली जातलो करून तू इतले तुमी काम केला तुमी आता इतले काम डिसिजन कितें केला आहा तें फाल्यां घेतलो हांव सकाळीं. म्हाका म्हाजे सपोर्टर म्हणजे पळय हांव एकटो सांगलें म्हण जायना तें फाल्यां हांव कितें करतलो म्हणून. म्हाजे सपोर्टर आसा, म्हाका म्हाजे सपोर्टर हांगा विचारून फाल्यां कितें तें म्हाजें डिसिजन हांव डिक्लेअर करतलो. पणजेचो MLA जो बाबू सोनसरा जे कितें तेणें काम तो कसो फेल गेला हेजें हांवें लोकांक दाखोवपाक सुरवात केली तेन्ना एक पणजेकारांक सुद्दां एक आवाज जालो, एक काँग्रेसचो एक आवाज जालो की खंय तरी लोकांक दिसलें की खंय तरी काँग्रेस पणजेन आसा म्हणून. रिबिल्ड केली हांवें कमिटी फॉर्म केली हांगासर, यूथ काँग्रेस कमिटी फॉर्म केली, वुमन्स आमी कमिटी हे केली, पणजे ब्लॉकाक गेले, एक्टीव मेंबर हांवें हाडले. कोणाच कडेन जावना तशे एक्टीव मेंबर. आज फॉर्मां दिली, फाल्यां 100 एक्टीव मेंबर कर. हेंचे कडेन कोणा कडेन 10 फॉर्मां हाडूंक जालना. हांवें अशी 80 70 फॉर्मां हांकां एक्टीव मेंबर हांवें करून दिले. म्हणजे पणजेन एक काँग्रेस रिबिल्ड करपाचें काम हांवें केलें. म्हाका हांवें भोंवपाक स्टार्ट केलें, हांवें सुरेन बाबान आमी काँग्रेसचें काम घेवन गेले. सुरेन आनी भोंवपाक सुरेनान म्हाका सांगलें पळय म्हणलें तिकेट म्हणलें एल्विसाक दिता, आमी भोंवचें न्ही म्हणलें आमचे घात घेता म्हणून. जाल्यार आमी बंद केलें भोंवपाचें. म्हाका दिगंबर कामतीन आनी गिरीश दिगंबर कामतीन म्हाका आफोन व्हेलो पणजे पाट्यार ऑफिसान. गिरीश चोडणकार आसा दोगी जाण. म्हाका म्हणलें तुवें भोंवपाची कित्याक बंद केला, तूं भोंवपाक स्टार्ट कर. हांवें म्हणलें बरें सर म्हणलें हांव करता भोंवपाक स्टार्ट. तुजें म्हणलें नांव तुजेंच आसा म्हणलेलो. 8 दीस 10 दीस पयलीं म्हाका दिगंबर कामतीन कोणा कडल्यान रकाद धाडलो की तूं म्हणलेलो अशें उतरां की हें गाडयेंतल्यान देंव आनी तूं भोंवपाक स्टार्ट कर. आनी फाटीं वळून भोंवपाचें ना म्हणलें तुजें जालें. हांव भोंवलें पळय आज पार्ट 1 to 6 रिबांदार एरिया येदो व्हडली ती एरिया. आज सुद्दां हांव भोंवून आत्तां घरा कडेन हांवें बरें न्यूज आयल्या. आज पणजेन आमी काम करता, काम केलें आमी काँग्रेस आसा म्हणून म्हाजें हेजो मेयर म्हणून लोकां फुडें काम आसा. बरो रिस्पॉन्स मेळटालो. आज काँग्रेसीक हांव सीट 100% जिखून दिवंक शकतालो सारको 100% इतकी म्हाका खात्री जाल्ली. आनी आज हें सगळें सेटींग करता. हें सगळें काँग्रेस म्हणटा ती BJPची बी टीम जाल्ली आसा. हे सगळे तुमी जर पळयल्यार खुबशीं सिटां सेटिंगान चल्लें आसा. डायरेक्ट म्हाजो आरोप आसा बाबुशा कडल्यान पयशे घेवन हें सीट हेका एल्वीस गोमसाक तेंच्यांनी दिल्लें आसा. एल्वीस गोमसाची पणजेन काम कितें कितें तुमी म्हाका सांगा. हो कुंकळे CM कॅन्डिडेट एका प्रोजेक्ट केलो आपान. हेका हो थंयचो लोकल हें हो पार्टीचो प्रेसिडेंट आसलो. हो चवथो आयलो लिस्टार. पणजेन हेणें कितें काम केलें सांगा. हेणें कितें भोंवला हो खंय तरी कितें तरी काम केलां हेणें. कित्याक पूण हेका तिकेट म्हाका जस्टिफिकेशन कॉर्पोरेशन दिवचें. हे खंयच्या हेजे बेसीचेर हे एल्वीस गोमसा हेणें तिकेट दिल्या म्हणून हेंच्यांनी काँग्रेस पार्टीन. तुम्ही बाबुशा कडेन सेटींग करता. तुम्ही डायरेक्ट अलायन्स करा मरे BJP कडेन आता. सांगा तुम्ही बाबा ही सिटां अमकी BJPक आमी सोडल्या, ही सिटां आमी हें करता म्हणून. तुम्ही अशें आडमार्गान कित्याक हें करता. म्हाजे डायरेक्ट चार्जीस आहा बाबुशा कडल्यान पयशे घेवन सीट कॉम्प्रोमायज केलें आसा. आनी एल्विसाक जी 1000 सुद्दां वोट पडची ना त्या एका मुद्दम तिकेट दिल्ली आसा. हांव जो आवाज केल्लो हांवें बाबुशाच्या अगेन्स्ट आवाज केल्लो हे सगळ्यांक हें म्हारग पडटालें. हें आज सीट हांवें आज काम केलें. म्हाका रिस्पॉन्स इतको बरो आसलो रिबांदार एरिया. तुमी कोणाक विचारल्यार जाता. हांवें घाम काडला, हांवें पयशे मोडल्या. आज ऑफीस सुद्दां हांवें घेवपाक हांवें डिपॉझीट दिलें. हांवें सगळें ऑफीस सुद्दां पणजेन हांवें रेडी सगळें हांवें म्हाजें सगळें मॅनिफेस्टो रेडी करपाक सगळें काम म्हाजें सगळें रेडी आसा. म्हाका कांयच ना. म्हाका तिकेट डिक्लेअर जाल्या बरो ऑफिशियली सारको आनीक हें करपाचो. इतकी म्हाजी तयारी आसली. हांकां सीट हाडूंक हांव दिवंक 100% सीट हाडूंक दितालो शकतालो हांव. तुम्ही इतके सेटिंग करता आनी म्हाका भोंवून सांगता. तुम्ही सांगा तरी बाबा आमी एल्विसाक दिवपाचें केलां, आमी बाबा सेटिंग केलां. हांगा आमकां कसो करून बाबुशाक जिखून हाडूंक जाय. आमी ठाम आमचो निश्चय आसा हें तुमी सांगा म्हाका. तुमी अशें करून तो आड मार्गान तुमी कित्याक आतां हें करता. बरें आसा एल्विसाक दिलें कळूंक जाय. एल्विसाकूय अरे हांव म्हणटा तुका एल्विसाक तरी तुका तरी नालायका तुका तरी कळूंक जाय आसलें मरे. तूं पणजेन तुजें काम कितें आसा म्हणून. तूं कमिशनर आसा तूं लोकांक दवरतालो भायर दारान उबो मरे तूं लोकांक. आतां तूं सांगता आपूण 2 वर्सां कमिशनर आसलो कितें काम केलें कमिशनर म्हणून. कसले दिवे घाला तुवें कमिशनर म्हणून. म्हणजे तुका तुमी सेटिंग करता पयशे घेवन बाबुशा कडल्यान तुमी घेता सेटिंग करता आनी दुसऱ्याक हें करता तुमी सांगूंक जाय आसलें म्हाका भोंवू नाका म्हणून. तुमी कित्याक सांगलें म्हाका भोंव म्हणून. फुडें तुमचो घात केलो. जातूच घेतलो हेंच्यांनी म्हाजो. म्हाका हेंच्यांनी आफोवन सांगलें भोंवपाक स्टार्ट कर म्हणून. ते खरें सुरेला वालोर तो घरान बसून आसलो. तो सांगतालो एक आमचे घात घेतले म्हणून. सांगता तो म्हाका परत सांगता तो म्हाका पळय तूं म्हणटालो तूं पयशे मोडटा तूं त्रासान मोडटलो म्हणून. परत म्हाका सुरेन सांगतालो म्हाका. आतां फुडें कितें. फुडें डिसिजन घेता. म्हाजे ऑप्शन म्हाजें ओपन आसा. कितें पार्टी बिटी अप्रोच जाला तुका. पार्टी अप्रोच चालू आसा. आतां TMCचे हांगा येवन गेल्या. पळोवया म्हाजें डिसिजन अजून कांय जावना. पूण इलेक्शन लडटलो तूं. पळोवया अजून तशें हांव कांय सांगना. फाल्यां डिसिजन घेतलो. म्हाज्या सपोर्टरांक हांव फाल्यां सकाळीं मेळटलो आनी फाल्यां डिसिजन घेतलो.
अशें तुमी आतां काँग्रेसीन गेल्ले इतले जाण ते सगळे तुमी विथड्रॉ करतले सगळे काँग्रेसाचे कितें तुमचें डिसिजन? पळय हांव बाकीच्यांनी सांगूंक शकना पूण पणजे जे कितें ब्लॉक बी हे केले म्हाका तेंच्यानी सगळ्यांनी फोन केला आमी सगळे बरोबर आसा तूं रिजायन जाता जाल्यार आमी तुज्या बरोबर रिजायन आमी तुज्या बरोबर रिजायन जाता म्हणून तेंच्यानी सांगलां म्हाका तुज्या बरोबर आमी सगळे डिसिजन आमी सगळे जाण एक आसा म्हणून फोन करतलो फोन तो म्हाजो घेवंक ना खंयच्या तोंडान हांवें फोन घेतले जर तर तुमी जर डायरेक्ट सेटींग करता जाल्यार तुमकां आनी तोंड खंयचें आसा फोन घेवपाक हांव म्हणटा कितें तुमी सांगा मरे म्हाका भोवूं नाका म्हूण सांगा तुमी न्ही म्हाका तुमी हो कितें भोंवपा लायता तुमी हो एडवीस न्हिदला घरा कडेन पांय वर करून आनी तुका इलेक्शन जिखपाचें आसा मागीर हांकां इलेक्शन जिखपाचें ना अरे तूं आतां 20 दिसान तुजें काम काय ना अजुनी काय ना तूं आतां 20 दिसान तूं सीट हाडून दाखयतलो सीट जिखतलो तूं तुका एलिसाकूय खबर आहा न्ही हे सीट जिखना म्हणून पण तुमी भावशांतल्यान डायरेक्ट पयशे घेता आनी तुमी सेटिंगां करता म्हळ्यार रिथिंक करपाक जाय अशें दिसता तुमकां काँग्रेसीन ते परत पयशेन जिखपाचें जाता तांकां सीट जर खरें जिखपाचें आसा तेन्ना रिटींग करूंक जाय जिखूंक जाय जाल्यार आनी खरें जर भावशाक जर तुमी जर सीट दिवपाक त्या रिटींग आनी कित्याक करतले तुमकां दिसता की तुमी इतले वर्सां बाबुशा बरोबर आसले आनी रोखडे तुमी हितून येयले काँग्रेसीन तुमचेर कितें डावट बी धरून तेणी अशें केलें तुमी अरे डावट कसलो म्हणजे कितें उलोवपी आख्या गोंयान भावशा जगेन उलयला हांवूच बरें कोण उलयता तोंड कोणाक उलयता म्हणजे कितें डावट आनी कसलो म्हणजे हांवें वचून भावशाक चार वाजोवपाचें वचून म्हणजे बाबा न्ही वय हांव भावशाक सारकोच कचरोन दाखोवपाक कितें दवरलें हांवें उलोवपाचें भावशाचें कसो फेल केलो तो पणजे हांवें सांगलें मरे तो हांवें सगळें कोणें सांगलें हे कोण उलयले कोण एकटें उलयलें कोण हें हांव उलयतालो मरे पणजेकारा खातीर हांव उलयलो हांव झगडलो पणजेकारा खातीर बाबूश खंय फेल केला ते हांवें पॉयंट करून हांवें पर्सनल बाबूशाचें कांय उलोवना पूण बाबूश खंय फेल केलो तो दाखयलो न्ही लोकांक त्या खातीर काँग्रेसी सारकें मातसो एक विश्वास तयार केलो मरे हांवें पार्टी खातीर विश्वास तयार केलो हांवें तुमी आमकां मोर्चाक भुरगे हाडा आंदोलनाक आनी कितें हाडा आमी लोक भुरगे आमी हाडपाकूच तुमकां हेंच काम करपाक जाय आसलें आमी